सद्या आम न्हिदो मेळना आनी हालता नोडे बॉडी सकयल देंवता आमगेले आनी त्या पोलो आमकां वास पडटा आनी ते धूळ येवन घरान बसता सगळीं आनी आमकां भरपूर त्रास जाता. एक म्हयने पयलीं कलेक्टरान प्रोक्युरमेंट ऑफ लँड म्हणून नोटीस धाडला अरावंड 25 विलेजर फ्रॉम वेलसांव फॉर डबल ट्रॅकिंग ऑफ सावथ वेस्टर्न लायन. हे जे लायन जे आसा पयले वास्को टू हॉस्पेट, आतां हो लायन डेडिकेटेड सेपरेट लायन येता डबल रेल्वे लायन फॉर कोल कॉरिडोर. कित्याक जी पळय पब्लीक हियरींग जाली 4 प्रोजेक्टाचेर तेजेर क्लियरली बरयल्लें आसा की हो डबल रेल्वे लायन जाय कोल व्हरपाक कर्नाटका स्टील प्लांटाक लागून. आतां आमची गांवची MLA CM मनोहर पर्रीकरान आमकां प्रॉमीस केल्लें की डबल रेल्वे लायन वेलसांव येवचें ना आनी कासावली. सो आमी हेजेर स्ट्रॉंग निशोध मारपाक आमी मेमोरेंडम दिला कलेक्टराक आनी तशेंच सगळे जे इफेक्टेड ओनर जे आसा तेंच्यांनी आपणाचें ऑब्जेक्शन केलेलें आसा आनी आमी क्लियरली सांगूंक सोदता गव्हर्मेंटाक की हें जे डबल रेल्वे लायन जे आसा आमकां वेलसांवकाराक नाजाल्यार कासावलकाराक कांय फायदो जावचो ना. कित्याक डबल रेल्वे लायन पयलीं येयल्यार आमकां रेल ओवर क्रॉसींग पळय आमी ते 10 मिनटां रावता ती आमी 25 मिनटां रावची पडटली. आमची घरां जीं आसा पोर्चुगीज टायमाची घरां 450 इयर्स प्लस घरां आसा. डबल रेल्वे लायन सपोज येयली घराचेर एडिशनल प्रेशर पडटलो, क्रॅक पडटलें, घर कोसळून पडटलें. सो आमी हें डबल रेल्वे लायन नाका आनी कलेक्टराक आमी सांगता आनी गव्हर्मेंटाकूय सांगता की हें डबल रेल्वे लायन जें आसा फाटीं घेवचें नाजाल्यार आमचे गांवचे लोक जे आसा फुडें चळवळ करतली.